हय, आमची एक ट्रेन आशिल्ली ती सेकंड ट्रेन 13 तारखेर मडगांवच्यान सुटली आणि ताच्या नंतर ते पावले ती 15 तारखेर आणि 15 तारखेर जशें जशें ते मुखार वचपाक लागले आमी पयलीं सांगिल्लें की ट्रेनीचे आमी प्रयागराज पर्यंत तांची जबाबदारी घेता, पूण ताजे नंतरचो जो कुंभ मेळान भितर प्रवास आसा पळय न्ही ते कोणाच्यान कांयच सांगपाक जायना. म्हणजे सक्षम आसा त्या लोकांनी वचप आनी स्वताच्या जबाबदारीचेर त्या यात्रेन भितर होली स्नान तें घेवन येवप, कळ्ळें न्ही, पवित्र स्नान घेवन येवप. आनी हातूंत भितर एक आमचो रामा पेडणेकर हो कुडचडे मतदारसंघांतलो एकटो यात्री भावीक तो थंय गेल्लो आनीक म्हाका दिसता की ताची चुकामूक जाली आनीक तो कांय वेळ आपल्या ग्रुपाच्या हातूंतल्यान फिसकटलो. आमचे जेन्ना डिपार्टमेंटाचे कांय व्हॉलंटियर्स गेल्ले तेन्ना सोदले तेन्ना तांकां कळ्ळें की तो हॉस्पिटलान भितर व्हेला. म्हणून त्या हॉस्पिटलान भितर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर गेलो आनी ताजे नंतर पळयलें जर जाय जाल्यार ताका मृत घोशीत केल्लो. मागीर त्या सांजचे ताजें पोस्टमॉर्टम जालें आनी पोस्टमॉर्टम जातकच मागीर खुबशे विधी आसता थंय, प्रोसिजर आसता ते प्रेत ताब्यान घेवपा खातीर आनी ते सगळें करून परत एक फावटी हाडप कसो हो एक मोठो प्रश्न आशिल्लो, कारण ती बॉडी डिकम्पोज जावपाक जायना. काल ती बॉडी, कारण डायरेक्ट फ्लायट ना, ताजे नंतर ती डेड बॉडी हर्सवॅनांतल्यान खुबशे वाराणसींत हाडची पडली. वाराणसींतल्यान परत फ्लायट घेतली, परत डायरेक्ट फ्लायट ना आशिल्ले कारणान खूब घडामोडी घडल्यो आनी आतां ती आज सांजेर 6 वरांचेर ती डेड बॉडी हांगा पावता. मुख्यता परत येता ते 21 तारखेर कसलेच प्रकारची आमी हें घेवचें ना, कळ्ळें न्ही, कारण 2 इन्सिडंट ह्या सेकंड ट्रेनीन भितर जाल्ले आसा. एक जाणटी बायल जिल्ली वय लिपोवन गेल्ली आनी तिका हेल्थ प्रॉब्लम्स आशिल्ले. म्हाका दिसता की लोक मागीर डिपार्टमेंटाक ब्लेम करचे परस हांव परत एक फावटी रिक्वेस्ट करता की जे पूर्णपणे तंदुरुस्त आसा, सक्षम आसा, तांणीच ह्या यात्रेक वचचें.